दिले का की आम्ही आयचे श्लोक अशे असा बोधयंत परस्परम म्हणून देवाला उडगा स्मरण काण दिवचे उडगास कान दिवचे एक दुसरेक भक्ताल संग आणतो म्हणून भारी लायक श्लोक भगवद्गीताचे की हे म्हणत आम्ही कृष्ण भावनाचे एक फाउंडेशन हे पुरा श्लोकांत असा म्हणून सांगत आम्ही प्रार्थना करून आम्ही सुरू करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. आयचे श्लोक असा भगवद्गीताचे 10व्या अध्यायाचे 10.9. आम्ही पहिले श्लोक रिसाइट करूया. मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. कोणाक सांगचे असले रीताने रिसाइट करेत. कोणाक हे श्लोक रिसाइट करचे असवे. हरे कृष्ण माताजी. मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. आणि कोणाक सांगचे असवे. ओके आम्ही स्टार्ट करूया. ते हे श्लोकांतो कृष्णानं सांगल्या म्हळ्यार स प्रकाराचे एक लक्षण एक शुद्ध भक्तांतो असा. भक्त कसं करता भक्त कोणाक म्हणता ती पण ते एक अर्थपूर्ण रीतीने कृष्णानं हांगा सांगितलं असं की शुद्ध भक्ताले मन आणतो विचार आणतो तांगे जीवन आणतो पुरा मेगेल स्मरण असा न. मेगेल स्मरण मेगेल सेव कश करचे देवा कशी स्मरण करचे देवा कशी प्रसन्न करचे पुरा दिवस तांनी हांतू विचार करता ती एक दुसरे कथांनी विचार विमर्श चर्चा करता असता ती तांतो तांते एक भारी समाधान मिळता संतुष्टी मिळता तांते एक आनंद मिळता म्हणून कृष्ण हांगा सांगता. मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. आम्ही एक एक शब्दाचे अर्थ हांगा पळोवया आणि ते कसने ते शब्दाचे अर्थपूर्ण आम्ही आमगेल जीवनांत कशे करचे ते आम्ही आजी चर्चा करूया. मच्चित्ता मच्चित्ता म्हणे कसने मन मन केन्ना देवाल स्मरण आणतो देवाल हंत एंगेज उरता. तशी प्रभुपाद स्वामीन आमका विंगड विंगड प्रकाराचे एंगेजमेंट दिल्या. प्रत्येकांतो आम्ही देवाल स्मरण करूयात. आम्ही देवाल नाम जप करून देवाल स्मरण करेत. देवाले अर्च विग्रह देवाक एक आरती की पूज की देवा एक श्रृंगार की करून आम्ही देवाल स्मरण करेत. देवाल खातीर निवेद्य रांदप करून ते देवाल स्मरण आम्ही करेत. भक्ताल सेव करून देवाल स्मरण करेत. अशी विंगड विंगड प्रकाराचे आम्ही कार्य करून देवाल स्मरण करेत. मेन उद्देश कसले आमगेल मन केन्ना देवाल स्मरण तू एंगेज होता म्हणून ताजे उद्देश. मच्चित्ता मद्गत प्राण शुद्ध भक्ताले जीव प्राण म्हळ्यार कृष्ण कसले म्हळ्यार तांगेल जीवन कृष्णाल भक्तीन तू तांणी समर्पण केला. मद्गत प्राण त्यानंतर बोधयंत परस्पर कशी तांणी इतले तांगेल जीव तांगेल जीवन तांणी देवाल हंत समर्पण करचे साध्य झाले कसल ते तांका इतली प्रेरणा दिता ते म्हळ्यार तांणी देवाल बद्दल बोधयंत परस्पर भक्ताल संगांत येवन हरिकथा करता ती कृष्णाल लीले कृष्णाल रूप कृष्णाल गुण कृष्णाल नाम तांणी चर्च करतात. परत परत तांणी येवन चर्च करता ती
तदनंतर तांगेल्यांतू ते गोडी वाढता ताचे खातीर तांणी तांगेल जीवन समर्पण करच्याक साध्य जाता. तदनंतर तुष्यंती. तुष्यंती म्हण संतुष्टी. केन्ना बोधयंत परस्पर आम्ही करता ती भक्ताल संगान तेवून कृष्णाले नाम गुण रूप लील परत परत ऐकता ती तांतू कृष्णाल विंगविंगड गुण आम्ही शिकता ती तेन्ना हे तांगेल्यांतू एक संतुष्टी दिता. आणि हे संतुष्टी हे केन्ना आम्ही निरंतर करता वता ती तांत एक नमून आनंद आमकां मेळटा. पण हे एक सामान्य अर्थ हे अर्थ अथानी आणि डिटेलांत आम्ही वचा मच्चित्ता. मच्चित्ता म्हळ्यार मनांतू मन एंगेज दवरप. कृष्णान अशें म्हणला की आमगेले दोळे बंद कर आणि बरी म्हगेलें नांव घे म्हाका उड घासता. हय ते कर का पण आम्ही बाकी वटू करनाशी ते एक केलं कसं जाता एक आर्टिफिशियल जाता. तांत कसं जाता मन थोडे वेळ उरता थोडे दोळे धांपून उरतले आम्ही एक जागेर बशील उरतले दुसरे काही कार्य करना उरतले जाल्यार मन आमकां सोडना. मन खंय 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 धांवता उरता. ताचे खातीर हांगा सांगिल्लें आसा की आनी कोणाक दिसता की आमी अरे हे मन नियंत्रण करता म्हळ्यार आमी असल संवसारांत उरच्याक ना. हे संवसारांत आमगेले फॅमिलींत 100 झंझट उरता कामा टेन्शन उरता मे बी आमी संन्यास घेवन सोडता ना खंय वनांत वचून आमी तपस्या करता ना आतां साध्यास्वे कलियुग आसलांतू ना. प्रभुपाद स्वामी सांगता ती भक्ताक खंयचे सोडचे आवश्यकता ना. प्रत्येक जबाबदारी हे संवसारांतून पुरा जबाबदारी घेवन तात संगती संगती आमी भक्ती करूयेत म्हणून आमगेल फॅमिली उरता आमगेल जॉब उरता आमगेल समाजाचे प्रती आमगेल कर्तव्य उरता आमगेल फॅमिलींत आमगेल विंगड प्रकाराचे सेव उरता. हे पुरा रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन कशी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवचे आणि तू कृष्णाक आमी केंद्र बिंदू करचे. कृष्ण भावनेंतू खंयचे जबाबदारी सोडका म्हण फक्त बरी म्हळ्यार कृष्णाक जोडसूचे आमगेल लायफान. कृष्णाक एक केंद्र बिंदू आमी करून घेतले पुरा जबाबदारी आमी कसन बी करता ती ते कृष्णाल सेवे म्हण जाता. कृष्णाल संतुष्टी खातीर आमी करता ती आमगेल परिवाराक आमगेले घरांत कोण एल्डरली आसा ती आमगेल माय माम आसा ती हावस बापूस आसा ती तांगेल सेव करचे जावं नवे आमगेल चेडूंक ओड करचे तांकां बरें शिक्षण दिवचें जावं आमगेल बामणाल सेव करचे जावं नवे घराची काळजी घेवचे घरात स्वच्छते म्हणचे नीटनेस म्हणचे प्रत्येक आमी कृष्णाक केंद्र बिंदू केले रे आमगेल मना विचार कशे येता अरे आज कृष्ण घरा आयल म्हणल्यार आमगेल घर कशें उरता. आमी बामण बायल उलयता आसा ती कृष्ण आयलो तेन्ना आमी कशी उरका एक दुसरे कितले रिस्पेक्टफुल उरता अशी आमी कृष्णाक आमी केंद्र बिंदू करून दवन घेवका त्यात संगती संगतीक आमी भक्ती करता. तशीच आमगेले भौतिक जीवन आणि आध्यात्मिक जीवनाक बॅलन्स करता. मच्चित्ता म्हळ्यार तेच की आमगेल मन देवाल हंतू उरता. कशी एक आवसू सांज चेडू असले रे सांज चेडू कसं करता लुटी करता थंय धांवता हांग धांवता ते काढता हे काढता आवसू पळोवका पडता. जाल्यार हावस कसं करता तांतू काम करून घेता काम करता उरता जाल्यार लक्ष खंय चेडाल बद्दल चेड कसं करता की खंय कसं लोकयत की खंय कसं पडत की खंय कसं लागत की खंय कसं तोंडा घालत की तेचे हवसूल हे तशी आमगेले हे उरकाय संवसारांतून आमगे जबाबदारी घेवन बी आमगेल मन कृष्णांत कशें लावचे ते आसा मच्चित्ता म्हणून. हे एक हवसूल उदाहरण आहे ना आमी शिकयत की आमी प्रत्येक कार्य करता ती जाल्यार आमगेल मनांत बरी कृष्णाल स्मरण उरले रे ते कार्य बी कितले सफल जाता म्हणून हांगा कृष्ण प्रभुपाद स्वामी आमकां सांगता ते. तदनंतर मदगत प्राण. मदगत प्राण म्हळ्यार कृष्णाले आमगेल जीवन कृष्णाल भक्तीन तू कशी समर्पण करचे म्हणून हांगा भक्त आमकां दाखयता ती. इनिशियल स्टेजान तू स्टार्टिंगान तू आमकां कोणी भक्त सांगता ती सत्संग यो जप कर म्हणून आमी अशी मेकॅनिकली करता रे कोणी सांगता ती आमी करता मन लागना जाल्यार फोर्स घालून थोडे वत्ता आमी करका पडटा. तशी करता करता कसं जाता आमी घेता देवाल बद्दल बी श्रवण करता ती सत्संगांत बी येता ती अशी कर्ण कर्ण हांतू मन लागता. बिकॉज कसले म्हळ्यार कृष्णाल नावांतू इतली शक्ती आसा कृष्णाल श्रवणांतू इतली शक्ती आसा भक्ताल संगांतू इतली शक्ती आसा ते गोडी आमकां हगूर हगूर येवचे लागता.
मदगत प्राण हगूर हगूर जावन आम्ही ओटलोकल लाईफान तो आम्ही अनुभव केल्या की हगूर हगूर आम्ही जप करतात ती 4 नियम आम्ही पालन करतात ती कडे हगूर हगूर जावन आम्ही कसं नवश्यक तसं आम्ही शास्त्र वाचतात ती भगवद्गीता भागवतम बाजूच्या सूर करतात ती त्यानंतर कोणाक नवीन लोक आपयतात ती सत्संगात अशी एक 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 आमगेली प्रगती जावची आम्ही पळयतात तशी त्याचे अर्थ कसले हगूर हगूर जाऊन आम्ही भौतिक जीवन बेगीन मागशी सरून आध्यात्मिक जीवनातून मुखार येतात आणि आमगे जीवन देवाक सान सान प्रमाणे बेबी स्टेप म्हणताना तशी सान सान प्रमाणे जीवन देवाक आम्ही कृष्णाक समर्पण करतात हे असा मदगत प्राण आम्ही कितलं ऐकतात ती कितलं श्रवण करतात ती कितलं हरी भक्तांतून संघ येतात ती तितलं आमगेले गोडी वाटतात देवा लिहिले देवाल नाम गुण हे कितलं ऐकतात ती तितलं आम्ही बुक्स वाचतात ती ताजे बद्दल आमगे शास्त्र वाचतात ती ग्रंथ वाचतात ती तितलं आमगेलांतू गोडी येवच्या लागतात तितलं आमगेल आकर्षण कृष्णाल बद्दल आमक येतात तदनंतर केन्ना आम्ही एक पण आकर्षण येवच्या सूर जाल नंतर आम कोणे वताय करका म्हणना अरे जप केलवे आज कितले जप केले जप करच्या बस आमक सांगका पडना आम्ही सकाळी उठून जप करका म्हण कोणे सांगका पडना अरे जप केले कितलं बरे झाले कितलं मना शांती मेळ्ळी मध्ये एकदम खुशी झाले फाल्यां आनी बेगी उठून जप करता सकाळी मागेल जप कंप्लीट करता अशें म्हणल्यार आमगेल उत्साह आमगेल अंतू येता ते स्वाभाविक जावन आमगेल अंत येता कसले म्हळ्यार आमी हगूर हगूर आकर्षित जाता आसा ते कृष्णा लेगीत कितलं भक्तान जो संघान तुमी उरता ती कितलं सत्संग करता ती कितलं हरिनामान तो आमी एकाग्रता करचा प्रयत्न करता ती देव तांगेल कृपेत आमकां दिवच्या लागता तेन्ना आमकां कृष्णाल ती आकर्षण सोडता तेन्ना हगूर हगूर जावन आमी आकर्षण जाता ती आणि आमगेल जीवन तांतू समर्पण करता ती कृष्ण भावना आता आम्ही भक्ती म्हळे कसले एक साधारण मनुष्य देवा येता पांय पडता तागेल मनांत कस कसं असा पुरा लिस्ट दिता देवा म्हाका हे जाय हे जाय हे दी हे दी हे दी जाल्यार मागेले लायफान तुले म्हाका कसं मेळटा बेस्ट कसं मेळटा मागेल जिवनांतू म्हणून एक साधारण मनुष्य विचार करता जाल्यार एक भक्त कसल विचार करता मागेल जीवनांतून बेस्ट कसल हांव कृष्णा दिवचें येता आमगेल आयुष आसा ते बेस्ट आम्ही यंग असताना आमगेले हात पाय घट्टी आमगेले आरोग्य असताना कशी आम्ही कृष्णाल सेवेंत घालचे आमगेल मन तेन्ना स्वच्छ आसा क्लियर आसा सम अर्थ जाता मानसिक कसले तोंदर ना तेन्ना कशी कृष्णाल सेवांत आमी दिवचे आमगेले दोळे कान नाक सम स्पष्ट आमकां आसा तेन्ना आमी कशी देवाले जीव आमी देवाक समर्पण करचे आमगेले जिवनाक भक्तो आमकां अशी लागता एक कर्म सेंटर्ड लाईफ म्हळे कशी की अरे हांव हे केले म्हाका हे मेळटा सुदारणेक आमी कसले एक सोळ सोमार करता ती नवे कसले एक उपवास करता ती नवे कसले हे करता ती तेन्ना म्हणटा अरे हांव हे केले म्हाका आतां हे मेळटा हे हांव देवाले मागूंक येतिले म्हाका हे मेळटा हांव इतले डोनेशन म्हाका दिले हे देवळाक दिले नवे हे हाका दिले म्हाका इतले मेगेले संपत्तींतू मेगेले हांतू धनांतू मेगेले व्यापारांतू मेगेले व्यवहारांतू इतले समृद्धी जावका पण अशी आम्ही देवाक कंडिशन घालून आम्ही हे करतात आणि नवे आमगेले मालगड्यांका आम्ही सेव केले तांगेले आस्ती म्हाका पुरा आस्ती मेगेले घेवचे म्हाका हक्क आसा पण अशी आम्ही म्हळ्यार कसले एक घेवच खातीर आम्ही कसले करतात स्वार्थ पुरित हे भक्ती म्हणतात जाल्यार रे भक्ती भक्त कसं करता हांव जप करत कसले हा एक तरी हय आमगेले शुद्धीकरण जाता हय जाल्यार ताजेकिंत उच्च स्थिती म्हळ्यार कसं न्ही भक्त लेखता हांव कशी भगवंताक प्रसन्न करता म्हगेले नामस्मरण एकदम ध्यानपूर्वक करून भगवंताक कशी ताका प्रसन्न करता म्हणटा आणि म्हगेली म्हालगड आसा ती तांगेल सेव करून तांकां देवाल उडगास करून दिवं तशी अनुकूल करून दिता कशी हांव करून दिते हा अशी न्ही की तांगेले आस्ती म्हाका मेळटा म्हण हांव सेव करता न्हय तांकां एक तांणे एक शारिरीक जावन एक मानसीक जावन स्वस्थ उरका आणि देवाल नामस्मरण करता तितली तांगेल्यान तूं उरका म्हण तांकां बसून कोणे भक्त तांकां बसून भगवद्गीता वाचता ती भागवतम वाचता ती देवाल काणी तांकां सांगता ती तांगे संगती बसून कीर्तन करता ती तांगे संगती बसून
श्लोक उच्चार करता ती तांकां निरंतर एक स्मरण जावं म्हणून खंयचे खंयचे एजेड लोक तांकां तितले उरना बसून उरलो न्हू बसून बुक्स वाचून लेक्चर आयकून कर तितले पण तसल परिस्थितीन तू कशी तांकां उडगास करून दिवचे देवाले म्हण तशी तांकां मदत करता ती केन्ना भक्त जॉब करता तेन्ना म्हणटा हे जॉब इतलें बरें कर न्हू मागीर बॉसाक न्हय कृष्णाक बी हांव कशी प्रसन्न करूं ती लायफांत हांव कसल बी करता मन घाल न्हू संदायर करता म्हणीक कृष्ण मागेल ऑथॉरिटी म्हण अशी स्वीकार करता अशी हे माझे ना कृष्णाक लाईफ समर्पण करता मागेल हे जीवन मागेले ताकद मागेल आंगांत आशिल्ली शक्ती मागेले अंत आशिल्ले प्रतिभे मागेले टाइम मागेले वर्ड्स मागेल शब्द मागेल स्किल्स मागेल मन मागेल हे शरीर वट्टू कृष्णाल सेवेन समर्पण जावपाक हे भक्ताले विचार उरता हे तेन्ना हाका म्हणटा ती मदभक्त मदगत प्राण अशें कर न्हू भक्त पुरा आपल्या जीवन समर्पण करता देवाक एक आपले प्राण म्हणून तितले आकर्षण करून घेता त्यात नंतर तिसरेचे बोधयंत परस्पर जर आमकां देवाल सांगती कृष्णाल सांगती इतले गोडी वाडोवंक घेवका म्हण असल्यार कोणाल पुणी आधार जावपा आमकां भक्ताल आधार जावं बोधयंत परस्पर आम्ही कसंबी शिकता ती भक्ताल संघांतू शिकता जप करची शिकता ती भक्ताल संघान शिकता ती भक्ता आमक सकता ती माळ दिता ती सांगता ती हे 108 मणी आसा हाजेर एक एक मणी री महामंत्र सांगता हे आम्ही सोळवळ करता ती तुम्ही एक एक कंचूर करा पण आमकां भक्ती शिकयता सत्संग येया सत्संगात हे जाता हे श्लोक शिकयता ती भगवद्गीता बद्दल सांगता ती म्हण आमकां भक्त आपयता त्यात नंतर देवाक कशी आम्ही भोग लावचे हे भक्त आमकां शिकयता प्रत्येकान तू भक्तीचे अंग आमकां भक्त शिकयता बोधयंत परस्पर तशी आम्ही मुखार सरता ती भक्तीन तू तशी आम्ही नवीन पहिले आम्ही सिनियर लोकांना शिकता ती त्यानंतर नवीन लोकांना आई लोक आम्ही शिकता ती आम्ही कसन भक्तीन तो अनुभव केले आमकां कसा आनंद मेळ्ळे आमगेल कसल जीवन कशी सुधारता आसा तशी तुम्ही बी करा म्हण आम्ही दुसऱ्यांक बी आम्ही सांगचे सुरू करता बोधयंत परस्पर त्यानंतर आम्ही कशी देवाक सेव करचे भक्ताल सेव कशी करचे कशी बरे गुण आमगेला तो हाडोंक येते त्यानंतर नम्र भावने कशे हाडोंक येवचे जप करचे असले बसून एक जागेर ध्यानपूर्वक जप मना कशी एक जागेर नियंत्रण कशे करचे ते आम्ही शिकता ती आणि खंयचे परिस्थितीन बी कृष्णाक कशी उडगास दवरचे कृष्णाल स्मरण कशे करचे आणि ते विश्वास कशे हाडचे आम खंयचे परिस्थिती कृष्ण आसा आमगेल रक्षण करता पण हे मोठ्ठू आम्ही भक्ताल सांगातो एक दुसरेक बोधयंत परस्पर आम्ही भक्ताल सांगते शिकता ते आम्ही दुसऱ्या भक्तांक नवीन भक्तांक शिकयता ती हे बोधयंत परस्पर हाचे खातीर हे भक्ताले संघ म्हणले मस्त महत्वपूर्ण आमगेल आध्यात्मिक जीवनांतू भारी एक प्रभावशाली म्हणत आमगेले एक फाउंडेशन आणि तो स्ट्रॉंग जावका म्हण असले भक्तीले भक्ताले संघान तू आमकां उरका कसले म्हळ्यार भक्ताल संघांत असले रे आम्ही केन्ना डाऊन जाता ती मेंटली अगेन डाऊन जाता ती नवे फिजिकली आम्ही केन्ना बरे उरना तेन्ना भक्त फोन करता ती कशें असतो कसं झाले कशें असतो गेल जप कस चलता आसा तेन्ना आमी सांगता ती अरे मग जपांत हे प्रॉब्लेम आसा तशें आसा अरे जप मन लागना करच्याक बोर जाता नवे टाइम मेळना तसं पुणे आमी सांगता ती तेन्ना भक्त आमकां उत्साह वाडयता ती ना ना जप कर पळय आज हांव जप केले हे लेक्चर आयको कसो बरें आसा होली नवे वयर आसा हाजेर म्हाका कसो स्फूर्ती मेळ्ळे नवे एक कसले काणी सांगता तेन्ना आमकां उत्साह येता उत्साह वाडयता तशीच केन्ना आमी केन्ना डिस्ट्रॅक्ट जाता ती केन्ना बसून मोबायल करता ती टीव्ही पळयता ती तू मस्त टाइम थांत वता केन्ना आमगेले जप जायना तेन्ना भक्त येवन आमकां सांगता ती अरे तू वेळ काडनाका भक्ती कर तुगेले टाइम आसा आत कर केन्ना आमगेले टाइम वता केन्ना आमगेले हे जाता कळना आतां समय आसा हे कर घे आनी तू फोकस आ डिस्ट्रॅक्शन नाका आमकां म्हणजे भक्ती खातीर बरें न्हय म्हण अशी भक्त आमकां सांगता ती त्यानंतर केन्ना केन्ना आमी भक्तींत येता ती बरे सत्संग अटेंड करता ती आमी श्लोका सांगता ती भजन सांगता ती प्रार्थना सांगता ती लेक्चर दिता ती
तेन्ना आमगेलो एक सान अनुभव अभिमान येता म्हणटा हा हांव भक्तीन तू प्रोग्रेस केले, हांव एक शुद्ध भक्त जाली म्हण अशी मनांत एक दिश्ट लागता. पळय हांव हें करता, हांव तें सेव करता, हें सेव करता, खंय ना खंय एक सान प्रमाणार पुणी आमगेलो हातूंत आमकां कळनाशी बी केन्ना केन्ना अभिमान येता. तेन्ना भक्त येवन आमकां सांगता हें तू कसन बी आसा आजी, हें तुगेली मिती न्हय. तुका कोण भक्त हाडील पळय ताणें, तू खंयच्या भक्तान तुका मार्गदर्शन केलें पळय ताणें, आतां तू खंयचे गुरू दिक्षी घेवच्या हें केल्या नवे खंयचे गुरू दिक्षी तू घेतल्या हें तांगेल अनुग्रहान, हें तुगेल आवस बापूल आशिर्वादान, हें गुरु परंपरेन, हें प्रभुपाद स्वामी हजेन हें जाल्लें. हें मोठ्ठू आमी केन्ना श्रेय दुसरे दिता ती तांगेल मिती आमी जाल्ले. आमगेल मिती आमी केन्ना लेखता ती तेन्नाच आमगेल पतन जाता आसा म्हण आमी लेखयता. पण केन्ना आमकां भक्त येवन हांगा अशी समजयता तेन्ना आमकां कळटा हा जर भक्तान येवन सांगना जाल्यार म्हाका हरिनाम घेवचे कशें म्हणून कळनाशिल्लें, हाजे भक्ताल संघाचे महत्व कळनाशिल्लें, कितलो व्हड मिस हें जाता आशिल्लें म्हगे लायफान, कितलो बरे अवकाश चुकून वता आशिल्ले. हांव कसम बी करता हें मोठ्ठो हांगेल मिती, हांव एकलेले म्हगेले हाजेर श्रेय घेवचें ना हांवें, हें अभिमान बरें म्हण अशी आमी शिकता ती एक दुसऱ्याक उडगास करून दिता ती. केन्ना आमगेले साधना वीक जाता तेन्ना जप समजायना तेन्ना भक्ताल सांगता येवन जप करता ती, तेन्ना भक्ताक पळयता ती की अरे तो भक्त कितलो बरे जप करता आसा, तो बिलकुलच थंय डिस्टर्ब जायना, थंय हांगा पळयना, एक जाग्यार बसून दोळ धांपून कशी जप करता, अरे म्हाका बी तशी करता. अरे तो भक्त पळय तो सकाळ सकाळ उठून 4 घंटे उठून जप करता खंय, अरे म्हाका बी तशी करता, म्हगेल बी साधना बरे करून करता. अशें करून आमगेन एक दुसरे हातूंत उत्साह वाडचे. केन्ना आमकां भगवद्गीता वाचता ती नवे लेक्चर आयकता ती कसले कळना तेन्ना आमी निमगिता हे कशी म्हाका समज कळना, एक भारी सरळ रितीन ताणें आमकां समजोवन दिता ती. हें आसा साधू संघाचे इम्पॉर्टंट. हे साधू संघ म्हळ्यार एक सोशल गॅदरींग न्ही, ती हांगा सकड येता ती अरे कीर्तन जाता बरें जाता, बरें दिसता मन आयकुपाक, अडना तें अडना जाल्यार थंय पसूनू उर्चा दिवचें ना. हें कसलें तूं आमगेले हातूंत ट्रान्सफॉर्मेशन हाडटा तशी आमी प्रयत्न तांतू घालता. अशी हें साधू संघ म्हळ्यार आमकां नरीश करता. तशी प्रसाद घेवन बी आमकां फिजिकली बी नरीश करता, मेंटली बी नरीश करता, मनाक शांती दिता आनी आमगेली चेतना स्पिरिच्युअली बी आमकां नरीश करता, आमगेल्या चेतनाक बी आमकां पोशण दिता. खातीर आनी हें देवाल सांगती, भगवंताल सांगती, कृष्णाल सांगती आमगेले संबंध एकदम सुदृढ करच्याक हें साधू संघ आमकां मदत करता. ताचे खातीर बोधयंत परस्पर साधू संघ येवन कृष्णाले चर्चा करची भारी महत्वपूर्ण म्हणून सांगितलं. कथयंतश्च माम नित्यम, नित्यम म्हणांक सांगले नवे एक पंथ आयक जाले, आमी खंयचे गोवर्धन लीला आयकता ती जाले, हांव ते आयकले, अरे इतलं परत परत आयकुचें. आमी मुवी पळोवन येता ती आनी ते कितले बरे हिट मुवी उरो 5 स्टार मुवी उरो जाल्यार एक पण पळयले नंतर तांतू इंट्रस्ट वता, पळयले आमी म्हण जाल्यार भक्त लोक केन्ना देवाले काणे आयकता ती कृष्णाले एक लीले आयकता ती प्रत्येक लीलेन ताजे रस उरता, ते आकर्षण आमगेले हातूंत येता. कथयंतश्च माम नित्यम, ताचे खातीर आमकां नित्य आयकुपाक कसले म्हळ्यार आमी भौतीक जगतांत आसा ती हे संवसारांत आमगेले परिवारांत कुटुंबाचे जबाबदारी 100 टेन्शन तांतू हांतू उट्टो आसा ती भायल लोकाल सांगतीक आमकां हें करका पडटा, मिक्स जावका पडटा आनी तो आमगेले चेतना पॉल्यूट जाता, आमगेले आध्यात्मिक चेतना डाऊन जावचे लागता. ताचे खातीर कशी आमी मोबायल आमी वापरता ती पुरा दिवस ताका आनी सांजे चार्ज करच्या घालता. आमी सकाळी उठून चार्ज करता की नेक्स्ट डे फूल डे बॅटरी चार्ज दवरो मोबायल केन्ना जायता आमी वापरयता. तशीच आमगेले ते आध्यात्मिक चेतनाची बॅटरी आमी चार्ज करता जाल्यार आमकां नित्यम कथयंतश्च नित्यम हे हरिकथा नित्य आयकुपाक. हांगा हाजे महत्व कसले, श्रवणाचे महत्व कसले. हे श्रवण म्हणले एक फक्त एक इन्फॉर्मेशन मेळची इतले न्ही, आमी मोबायलांत आयकता ती नव्यानी कोणाले आयकता ती न्यूजपेपरांत वाचिता ती टीव्हींत आयकता ती हे आमकां कंटिन्युअस इन्फॉर्मेशन मेळटा, पण हाजेन आमगेले ट्रान्सफॉर्मेशन जायना.
आम्ही मोबायलान पळयला कितले रील्स पळयता ती, कितले रील्स पळयता ती. कोणाले रिलेशनशिपा म्हळ्यार कोणाले संबंध बरे उरका, प्रेमान कशी वागका, कशी नम्र उरका, हे बी आतां पळयता ती. आनी बरें दिसता, हा कितलं बरें म्हण. जाल्यार आमगेलें ट्रान्सफॉर्मेशन कितलें आज पासून आमी कितले रील पळयले उरतले, कितले ट्रान्सफॉर्मेशन आयले ना. बरी ते एक इन्फॉर्मेशन कसले म्हळ्यार तांतू आमगेले आध्यात्मिक चेतनाक जागृत आणि ताका वयर हाडत तितले शक्ती तांगेल्यान ते भौतिक वस्तू, भौतिक वस्ताक रिलेटेड असता. ताचे खातीर केन्ना आमी आध्यात्मिक चर्चे करता ती भगवंता बद्दल श्रवण करतात हांगा, तेन्ना हे आमगेले हृदयांतू आमगेले चेतनांतू कृष्णाल प्रवेश जाता, तेन्ना आमगेल्यांतू परिवर्तन जाता. हांगा सांगिल्लें आसा नवविधा भक्तींतू श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं. पहिली पंचता श्रवणं, ऐकूचे, देवाले बद्दल ऐकूचे, हरिनाम ऐकूचे, नवे हरिकथा ऐकूचे. श्रवण, आम्ही कोणाले बद्दल काही गोत नाशी कोणाक प्रेम करचे येतवे आमी. ते मनुष्य खंय राबता, कसं करता, तो मनुष्य कशी दिसता पळोवच्याक. कोणाक आतां नवो चेल्लो चेल्ली कोणे आमी हे करता ती पळयता ती एक दुसरे आकर्षण कशी जाता तांकां, एक दुसरे पळोवन एक दुसरेले बद्दल ऐकून तो कसं करता, खंय उरता, कसं शिक्षण ताणें घेतल्या, कसल्यान तो प्रवीण आसा, कसल्यान तो एक्सपर्ट आसा, हे वटू पळोवन हगूर हगूर आकर्षण जाता. तशीच आमकां कृष्णा बद्दल आकर्षण जाय म्हण आसतरी कृष्ण कोण, तो कसं करता, नित्य लीले तांगेले कसले म्हण केन्ना आयकता 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 उरता ती, तेन्ना आमकां कृष्णा बद्दल आकर्षण येता. अशी सांगिल्लें आसा कृष्णाले षड ऐश्वर्य. कृष्णाल पुरा लिलेंतू कृष्णान हे पुरा आमकां दाखयल्या. षड ऐश्वर्य, स ऐश्वर्य कृष्णाले खंयचे, कृष्णाले सौंदर्य, कृष्णाले शक्ती, कृष्णाले ज्ञान नॉलेज, कृष्णाले वेंत ऐश्वर्य, कृष्णाले हे यश फेम, तदनंतर कृष्णाले रिनाउन्सिएशन, कृष्णाले सौंदर्य कोटो लोक ऐकले ती मस्त वळे तशी मेघवर्ण श्यामा म्हणून मेघवर्णाचे कलर कृष्णाल दोळे म्हळे कमला फुलाचे पाकळीशे, वंट म्हळ्यार डाळिंबाचे, नंतर दांत म्हळ्यार डाळिंबा बी कशी उरता तशी दांत, कमल नयन म्हणटा ती, तितलं स्वरूप कौस्तुभ म्हणी घालता, वैजयंती माला घालता, मातेर केसाक मोर पंख घालता. कृष्ण फ्लूट वाजयता. हे वट्टू कृष्ण म्हण नंतर आमगेल मनात पुरा चित्र येता. आमगेल मुखार कृष्णा चित्र ना जालता की आमगेल मनात ते चित्र येता. कसं लेक आम्ही मस्त वेळ ऐकले ते कृष्णा बद्दल म्हणून ते मनात चित्र येता. तशीच कृष्णाल सौंदर्य म्हळ्यार कृष्ण म्हळ्यार पुरा हे जगाचे कसं कितले अति सौंदर्य म्हण असं म्हळता की ते वट्टू कृष्णाले सृष्टी कृष्णाच्यान आईले. कृष्ण कितलं सुंदर उरतले, पुरा सौंदर्याची सृष्टी कृष्णान केल्या, नंतर कृष्ण कितलं सुंदर उरतले. तरी कृष्णाल सौंदर्य म्हळ्यार हे जगात खंय मेळना असल सौंदर्य पळोवचें. तदनंतर कृष्णा स्ट्रेंथ, कृष्णाल शक्ती, कृष्णाल ताकद म्हळ्यार कितले पावर आमगोत आसा. सान असतानाची कितले 2 दिवसाचे 3 दिवसा चरड असताना पूतनाक वध केले. तदनंतर इतले सान असताना गोवर्धन पर्वत उकळले सान बोटान, ते 10 हातात सान बोटान कृष्णान गोवर्धन पर्वत कितले 7 दिवस. एक साधारण मनशाक एक शक्तिशाली एक बॉडी बिल्डर असा, वेट लिफ्टर असा म्हळ्यार तागेले साध्य असले हे करचे कार्य ना. तसल कार्य कृष्णान कांदिले. नंतर होड जाता तेन मथुरा वता, थंय कोवल्य पीडा म्हणले खोड हातीक थंय मारता, कंसाक मारता, खोड दिवोड अगासुरा मारता, कालियाक मारता, इतलं विष भरील कालियाक
हजार हेडेज कालियारी नांचून ते कालिया तोंडांतून विष पुरा भायर रगत तागेले पुरा अनर्थ भायर पडतशी करता एक इतलं सांग 6 वर्षाचे हं. ते तितले अपार शक्ती कृष्णानंतू असं म्हणलं तदनंतर कृष्णा ज्ञान नॉलेज कृष्णा ज्ञान कृष्ण सांगता भगवद्गीतेन तो वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद म्हळ्यार हांव पुरा वेद म्हगेले अंतुल्यान पुरा वेद आयिल्ले म्हळ्यार पुरा ज्ञान परम ज्ञानी हे जगर आमी कितले डिग्री कितले क्वालिफिकेशन असं म्हण पळोवचें गेल्यार केन्ना केन्ना आमी अभिमानान सांगता ती मागीर ते डिग्री जाल्या हे डिग्री घेतल्या हांव 10 डिग्री घेतल्या हांव हांतू PhD केल्या हांतू म्हाका गोल्ड मेडल मेळ्ळ्या जाल्यार हे बट्टू ज्ञान कृष्णांच्यान आयिल्लें आणि त्याने अशी केन्ना कृष्ण संदीपनी मुनीला आश्रमांत होता तेन्ना 64 आर्ट्स इन 64 डेज एक दिवसांत एक आर्ट कृष्ण शिकून होता आता मी सध्या उज्जैना गेली ते उज्जैन यात्रेक थंय उज्जैनांत तो संदीपन मुनीले आश्रमांत गेल्ली थंय भारी चंदका न्हू थंय तांणी एक पुरा एक पेंटिंग करून दवरल्या कृष्णाल पुरा 64 आर्ट्स कशे शिकले संदीपनी मुनील आश्रमांत अशें न्ही की हे बायलाल काम हे दादलेल काम आमी म्हणटा ती कृष्णान वट्टू शिकल्या फुल्ला माळ घालची कशी ज्वेलरी करची कशी वस्त्र शिवची कशी प्रत्येक म्युझिक आर्ट तदनंतर युद्ध कौशल्य प्रत्येक विज्ञानात भूगोळ प्रत्येक कितलं चंद तंद गन गेल्या तुम केन्ना उज्जैना गेले ते एक मुद्दाम तुम्ही पळया भारी चंद दिसता भारी एक नमुना हे झाले थंय पळोवन 64 डेजा भितर असल 64 आर्ट्स कृष्ण शिकला म्हणून सांगे तितले न्हय अशी कृष्णा ज्ञान मुळे खंय पुसून म्हळ्यार प्रत्येक जीवाल हृदयांत कृष्ण आसा परमात्मा रूपान प्रत्येक जीवाले पास्ट प्रेझेंट आणि फ्युचर कृष्णाक गोत आसा आमकां आमगेल पास्ट गोत आसा आमगेल प्रेझेंट गोत आसा आमगेल फ्युचर वरे आमकां गोत ना दुसऱ्याल बद्दल तरी काही गोत ना आमगेल मनांत कसं चलता आसा आमकां गोत आसा दुसऱ्याल मना कसं चलता आसा ते बी आमकां गोत ना जाल्यार कृष्णाल बद्दल बी गोत आसा प्रत्येक जीवा बद्दल मन शिकले नाही प्रत्येक जीवानंतू परमात्मा रुवार कृष्ण आसा ते जीवार कसं विचार करता आसा तागेल मुखार भविष्य कसल कर्म रिएक्शन ताक मेळटा प्रत्येक कृष्णाक ताजे बद्दल ज्ञान आसा तदनंतर कृष्णाले वेल्थ ऐश्वर्य कृष्णाल वेल्थ म्हळ्यार आनी कसं सांगचे हे जगार कसं आस की वट्टू कृष्णालेच अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक म्हणतात कृष्णाक त्या भगवद्गीतान सांगल्या भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतीम रक्षति सर्व लोक महेश्वरम कृष्ण स्वतः सांगता स्वयं की हांव सर्व लोकांचे महेश्वर कशी सर्व लोक सृष्टी केली बी कृष्णानाची आम्ही सांगता ती आम्ही हे घर आमगेले हे गाव आमगेले हे आमगेले ते आमगेले म्हणून जाल्यार हे पुरा केल्ले कोण कृष्णानच कृष्णा पुरा ब्रह्मांड आम्ही एक ब्रह्मांडांतू एक ग्रह पृथ्वी आम्ही हांगा आसा ती इंडियांतू एकांत आसात आम्ही जाल्यार कृष्ण पुरा ब्रह्मांडाचे सृष्टी केले असल कितले की अनंत ब्रह्मांड आसात सल सृष्टी केले कृष्णान तदनंतर यश फेम कृष्णाले प्रसिद्धी केन्ना धरन सोर जाले कृष्णाले हे जन्म अवतार घेवच की ना पयले कंसाक वॉर्निंग दिल्ले पळे तुगेले बहिणीले गर्भान तू 8वे गर्भा केन्ना चेडू जाता 8वे चेडू ते येवन तुका मारतले कृष्णान येवचे पयले आपणे फेम करून घेतले तदनंतर जन्म केन्ना कृष्णाक भंय दिसन वसुदेव आनी देवकी करताले कृष्ण जैला घाल नंतर थंय कृष्ण सांगता कृष्णा जाय जाल्यार कृष्णान भव्य एक अंतो तागेले अरमनेंत वसुदेवाला अरमनेंत जन्म घेवेत आशिल्ले ही स्वराट स्वतंत्र आसा कृष्ण कसले करेत आशिल्ले जाल्यार ताणे
मेगेल हाऊस पॉप्सू जैला असं नव्हे हा थंय जन्म घेतला पण कृष्णानं थंय जन्म घेतले तदनंतर जन्म घेऊन खंय गेले तदनंतर कुठले गोकुला गेले तदनंतर वृंदावन तदनंतर मथुरा तदनंतर द्वारका अशी म्हणून पुरा तांगेल प्रसिद्धी वाढता 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 गेले अशी विंगड विंगड लीले करणं हा वृंदावन म्हळे एक सान गाव जाल्यार कृष्णानं कितले राक्षस थंय मारले कितले असुरांक मारले कितले भक्ताल थंय सेव केले कितले लीले रचयले गोपी गोपिका स्त्रिया सांगतीक ग्वाल बाला सांगतीक कितलं प्रसिद्ध झाले कृष्ण एका नाही वृंदावन बी कितलं प्रसिद्ध झाले ब्रजवासी कितलं प्रसिद्ध झाले आता इतलं प्रसिद्ध झालं म्हळे रे कृष्ण भावनामृतांतो पुरा आचार्य गणांना ताजे बद्दल विंगड विंगड साहित्य बरोवन आमखे शास्त्र भगवद्गीता भागवत बरोवन आणि प्रभुपाद स्वामीना पुरा देशा वचून 14 देशा भ्रमण करणे पुरा 14 वळे पुरा देशान भ्रमण करणं विंगड विंगड पुस्तक बरोवन पुरा लोकांक हे दिल्लं आसा कृष्णाल नाव कृष्णाले प्रसिद्धी पुरा कडेन जगत प्रसिद्ध म्हणतात आम्ही पुरा कडेन प्रसिद्धी हे केल्लो आसा कितले प्रसिद्ध आसा आम्ही खंय पुढी एक घरांत एक प्रसिद्ध जावेता नवे एक बेस्ट मदर बेस्ट कुक कसं पुढी बेस्ट टीचर बेस्ट एम्प्लॉयर अशे कसले जावेता जाल्यार एक सिटीन तो नवे एक देशान तो इंटरनॅशनल प्लेयर म्हणा कसले म्हणा फेमस जावेता जाल्यार कृष्ण आसा पुरा ब्रह्मांडात फेमस आसता गेले प्रसिद्धी हे जाल्लो आसा तदनंतर रिनाउन्सिएशन विरक्त भावने कृष्णाले कसं ना आता आम्ही पळयले कृष्णाले वेल्थ म्हळे कसं नाही ऐश्वर्य म्हळे कसले म्हणून पुरा ब्रह्मांड कृष्णाले प्रत्येक वस्तू हांग कसं आसता आम कसं दिसता आमी कसं अनुभव करता ती आमखे वार मेळटा आमकां वत मेळटा आमगेले हांग झाड आमगेले खावच पिवचे धन धान्य मेळटा उद्दां मेळटा प्रत्येक कृष्णान आमकां दिल्लो आसा हे अंत पळयता ती जाल्यार हांग तू कृष्णाक कसलेन तू आसक्ती ना कसलेन तू अटॅचमेंट ना विरक्त भावने आसता एक उदाहरण म्हळ्यार केन्ना राम जावन आयिल्लो तेन्ना रामान वालीक मारले वालीक मारले तेन्ना ताणें कसं केले राज्य सुग्रीवा दिले सुग्रीवाक राज केले केन्ना रावणाक मारले तेन्ना विभीषणाक ताजे राज केले लंकाक वट्टू तितले ब्रिज बांधून इतले मंकीसाक हे करून वट्टू घेवन रावणा मारन इतले कष्ट काडील रामान जाल्यार ताजे श्रेय कोणा दिले विभीषणा दिले विभीषणाक ते राज्य केले केन्ना बाणासुरा मारले कृष्णान बाणासुराले पुत्ताक ताणे राजकारण केले अशें करून खंयचे एक हे घेतले श्रेय आपणेन घेतले ना ताजे फल आपणेन घेतले ना कृष्णान ते केन्ना ते दुसऱ्यांक दिले तदनंतर हांगा केन्ना जन्म घेतले जैलाक जन्म घेतले तावळे सांगिल्ले वरी जैलान तो इतलो व्हड भव्य अरमनेन तो वसुदेवाला अरमनेन जन्म घेवत आशिल्ले ते सोडून केन्ना ताणे वसुदेव आणि देवकी केन्ना जैलांत आसा की हांव थंय जन्म घेता म्हणून जैलांत जन्म घेतले तदनंतर गोकुला गेले जे आपणेले आवस बापूस जन्म घाल आवस बापूसूक सोडले आणि गोकुला गेले थंय नंदा आणि यशोदाक आवस म्हणणे हे करून तांकां ते संतोष दिलो तदनंतर वृंदावनांतू इतलं खुशी इतलं आनंद आशिल्ले ग्वाल बाल आशिल्ले गायी आशिल्ले यमुना नदी आशिल्ले गोवर्धन आशिल्ले राधाराणी आशिल्ले इतलं प्रेम करतले पुरा ब्रजवासीस आशिल्ले ते सोडून तदनंतर थंयच्यान मथुरा वता कसले आपणाली जबाबदारी आसा आपणाला खेळन जाले एन्जॉय करून जाले आता म्हाका निगेल जबाबदारी पुरे सुट हांगा जन्म हांगा अवतरिसिल्ले ते जन्म हे उद्देश पुरो करपा म्हणून कंसा मार्च खातीर मथुरा गेले केन्ना थंय कंसा मारन उग्रसेना राज करन वसुदेवानी देवकीक मुक्त करन थंयच्यान द्वारिका गेले थंय जरासंध आणि कोण कोण इतले असुरांक थंय मान कावले तदनंतर बाणासुर हे केले तदनंतर बाणासुरा मारन ताणे
16,000 इतले चंद चंद हांकां कन्याक ताणें दवरिले जैलाक घालून तांगेल सांगती एन्जॉय करचे म्हण विचार केल्ले की आनी चंद आसा ते हांव तूं मेगेल जावका हांव हांगची राजू म्हण घेवन जाल्यार केन्ना कृष्णा कळ्ळे ताणें कृष्णा प्रार्थना केले कृष्ण थंय वचून बाणासुरा मारता आनी ते स्त्रियांक घेवन येता ते कन्याक तेमकेन घेवन येता ताणें कृष्णाक सांगता ती तू कितके आमकां बाणासुराल हिंसेन आमकां वांचयले जाल्यार आमी एक कन्या एक स्त्री आतां आमगेल मर्याद गेले आमी थंय तेगे बाणासुराले अंत वचून आयली आम कोण मान दितले फाल्यां आम कोण वडीकन घेतले आमगेला आवस बापूस बी आमकां स्वीकार करता ती म्हण सांगतच ना बिकॉज आमगेल पुरा एक मर्याद गेले आमगेले कोण आमकां स्वीकार करतले एक्सेप्ट करतले तेन्ना कृष्ण कसं करता ते 16,000 क्विना कन्याक लग्न जाता आनी 16,000 अरमने तांकां करून दिता कृष्णाक राधा राणी म्हण अगदी प्रीत आशिल्ली जाल्यारीची हे आउट ऑफ ड्युटी हे मगेल कर्तव्य तांकां दय दाखयले तांगेल रक्षण केले पण तांकां सोडल्यार पूर्ण रक्षण तांगेल जायना तांगेल जीवन वायट जाता तांकां एक जीवन दिवका म्हण जीवनभर तांकां आपणाल सांगती उरत अशी ताणें तितले विरक्त भावने की म्हळ्यार 16,000 आनी कोणकी कितकी कन्या हांकां लग्न जाले मेगेले हे फाल्यां नांव कसं जातले ते विचार केले ना कृष्णान इतले विरक्त भावने दुसरे बरे जावं कवे हांव कसले करचे तयार उरता म्हण हे कृष्ण आमकां शिकयता तदनंतर कुरुक्षेत्र युद्धाक कृष्णाक वचका पडले पांडवांक मदत करच्याक कुरुक्षेत्र युद्धान तो कसं गेले एक अर्जुनाला एक सारथी जावन सारथीले एक रोल कसं उरता युद्धान तो इतलं गौजी गलाटो इतले प्राण्याले हे हत्तीले हे घोडेले इतलो आवाज उरत की लोकांक किणचूचे ते कसले आयकना लाग उरल्यारी कसले उरलेले आयकना तेच खातीर सारथी कसं जाता केन्ना योद्धा तांकां डिरेक्शन दिता तू लेफ्टा वच रायटा वच म्हण असल्यारी लेफ्टा वच असले लेफ्ट आता लात मारता फाटीर आनी रायटा वच रायट सायडा लात मारता हे कृष्णान ते सेव घेतले अर्जुना लात मारता आशिल्लो कृष्ण ते सेवे कृष्णान घेतले म्हळ्यार इतले म्हळ्यार भक्ताले आदीन भक्त जावन कृष्ण उरता ताचे आपणेल नाव आपणेल प्रसिद्धी नवे आपूण कितलो व्हड मनुष्य आपूण एक परम पुरुषोत्तम भगवान हांव कसले हे वटू करता केन्ना असल विचार ना केन्ना भक्ताले अंतू प्रेम अंतू भक्ताल खातीर कसं बी करच्याक कृष्ण तयार उरता भगवद्गीतेन तो कृष्ण सांगता पत्रम पुष्पम फलम तोयम कृष्णा कसं कमी असा कृष्णाक 56 भोग लायता ती हे लायता ती जाल्यार तुम्ही भक्ती करा ती म्हाका जास्ती कांय नाका पत्रम पुष्पम फलम तोयम म्हाका एक फूल एक तुलसी पत्र एक फळ दिया हांव खुशी जाता म्हणटा इतलं आमकां सिंपल करून दिता देव भक्ती करच्याक तुम्ही भक्ती करा म्हण इतले विरक्त भावने देवा कसले की म्हाका 56 भोग लावका म्हाका तसले हे जाय असले हे जाय कसले अपेक्षा दवरला कृष्ण खातीर तो कृष्ण आमकां शिकयता एक भक्ती जावन आमगेल्या जीवनांत बी असले प्रिंसिपल आमी अळवडसून घेवका म्हळ्यार आमगेले कसले आसा म्हण आमकां एक अभिमान उरचे ना आज कसले मेळ्ळ्या म्हगेले आंगान ताकद की म्हगेले बुद्धी की म्हगेले एक स्किल्स की कसल बी आज म्हाका मेळ्ळ्या ते देवाल कृपेन मेळ्ळ्या दुसऱ्या कृपेन म्हाका मेळ्ळ्या म्हगेले अंत कसले योगदान ना म्हळ्यार असल भावन आमगेले अंत उरका आनी आमकां कसन बी मेळटा ते दुसरे ल्हान तूं म्हाजे खातीर दिवका म्हण कृष्णान आमकां तांचो शिकोवन दिलो कसले म्हळ्यार भक्तींत एक वैराग्य भावने उरल्यार मात्र अशी न्हय की वैराग्य म्हळ्यार आमी वट्टू आमगेले आस्ती पास्ती पुरा विकून पुरा दान दिवन हे करून आमी रान्ना वचका म्हण अर्थ न्हय आमगेले कितले वैभोग असलेरीची ते वैभोग अटॅचमेंट नाशी कशी मनांत आमी सिंपल उरचे आनी कसल बी आसा देवाल सेवेन ताजे उपयोग करचे हे विरक्त भावनाचे मिनींग
त्यानंतर आम्ही वापस हे श्लोकांत येऊया. आम्ही षडैश्वर्य पळयले कशी श्रवण कथयन्तश्च माम नित्यम. हे पूरा कृष्णाल हे लिहिले, कृष्णाल गुण कृष्णाले सौंदर्य हे पूरा कशी कृष्णाल लिहिले आमक सांगता केन्ना नित्य जाऊन हे ऐकता ती तेन्ना आमक कृष्णाल बद्दल आमी आकर्षित येता. आमी कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्तीच्या. तुष्यन्तीच्या म्हळ्यार केन्ना आमी एक हे भौतिक जगतांत तो एक साधारण मनशाक कसं न्ही की म्हाका हे मेळल्यार हांव खुशी जातलो, म्हाका इतलो पगार मेळल्यार हांव खुशी जातलो, म्हळ्यार म्हाका कोणें इतलो अप्रिशिएट केल्यार हांव खुशी जातलो, म्हळ्यार म्हाका लायफांत हे बरे मोबायल मेळल्यार हांव खुशी जातलो. अशी तसं नाही मेळल्यार आमी खुशी कसले म्हळ्यार आमगेल खुशी खंयचे एक भौतिक वस्तांत कनेक्टेड आसा. जाल्यार एक भक्त कसं करता, भक्त हांव कृष्णाल संगती कनेक्टेड उरले ते खुशी म्हाका. खंयचे भौतिक वस्तांत खुशी पळोवच्या वतना. तसले म्हळ्यार भगवद्गीतांत सांगल्या की हे भौतिक वस्तू क्षणिक, आज न फाल्ले वतलेच, ते वतले नवे आमी वतले, आमी बी क्षणिक ते वस्तू बी क्षणिक, आमकां खंयचे उपयोगा येना. जाल्यार केन्ना आमी तुष्यंती केन्ना आमी भक्ती करता ती भक्ताले कृष्णाल सेवा करता ती ते केन्ना आमगेले आनी ते एक संतुष्टी दिता. ते कायमचे ते केन्ना वतना आमगेले जन्म जन्मांतर जाल नंतर बी कृष्ण ते अकाउंट आमगेल्यांत दवरता. हे जन्मांत हे केल्ले, हे मगेले इतले नाम जप केल्ले, इतले पूज केल्ले, इतले नैवेद्यम केल्ले, इतले भक्ताल सेव केल्ले, प्रत्येक आमगेले अकाउंटांत उरता. केन्ना ते हे जावना, व्यर्थ जायना. तेच खातीर आमी आमगेले खुशी संतुष्टी म्हळ्यार भौतिक वस्तांत सोदच्या वच्चे ना. आमगेले भितरी आसता खुशी केन्ना आमी कृष्णा संगती कनेक्टेड उरता ती तेन्ना ते खुशी आपोआप आमकां मेळटा. केन्ना कृष्णा संगती आमी डिस्कनेक्टेड जाता ती आनी हे भौतिक वस्तांत खंयचे आमी सूख पळोवचो प्रयत्न करता ती ते भौतिक वस्तू आमकां केन्ना सूख दिना. तुष्यंती संतुष्टी खंय मेळटा. आमगेले मस्त व्हड पयशे आसा, व्हड घर आसा, व्हड बंगलो आसा, बरे गाडी आसा, बरे नाम आसा तेन्ना मात्र आमी खुशी उरता ती न्हय. आमगेले काही नाशी बी खुशी उरयता. हे सुदामान तागेले उदाहरण आमकां दाखोवन दिले की तागेले घरांत काही नाशिल्ले, तागेले चेडूं बायल भुकी उरता आशिल्ले, घालच्या एक वस्त्र समान आशिल्ले, पिंदील वस्त्र सेवत आशिल्ले, जाल्यार तो इतलो श्रीमंत आशिल्लो की असले म्हळ्यार तागेले चेतना केन्ना कृष्णाल स्मरण येत उरता आशिल्ली. कृष्ण बी आपणेले एक सिंप्लिसिटी हांगा दाखयता. तशें म्हळ्यार सुदामा ब्राह्मण कसो हाडता कृष्णाक खावच्याक सुखे फोव हाडता. कृष्णा ल्हान तो 56 भोग कसकसल भोग रुक्मिणी सत्यभामातांनी कसकसन कृष्णाक भोग हे करता ती रांदप जेवण नैवेद्य करता ती. जाल्यार हांगा सुदामाले एक सुखी फोव बी इतले प्रेमान कृष्णान खाल्ले. तदनंतर विधुराल घरा येता ते विधुराल बायल तांगेले घरा काही उरना ते केळे दिता. ते कृष्णाला इतलं आकर्षण येते जात की ते केळे उडोन घेऊन ती साली दिता कृष्णाक. ते साली वरेन कृष्ण इतलं खाता. तर कृष्ण कसं स्वाद करता, कृष्ण भक्ताल प्रेम स्वाद घेता ते रुची पळयता. तशीच राम केन्ना वनांत उरता तेन्ना शबरीले उश्ट केल्ले ते वर बी ते खाता. असं एक कृष्णान एक उदाहरण आमकां दाखयल्या की सांसान हांत बी आमी पळोवच्या गेल्यार सुदामाले सुखी फोव, विदुराल बायलेले केळे साली कोण खातले, आमकां दिले आमी खातले. शबरीले उश्टेचे बेर आमी खातले कोण की कितकी ती शबरी खंयची जातीच की म्हण हे म्हणून विचार करतात आमी. ती भक्त नाही, ती जप करत की ना की नवे आनी खंयची की कसं की कितलं क्लीन उरत की कसं की धा वेळा आमी विचार करता ती. जाल्यार रामान ते काही विचार करना ती फक्त तिगेल प्रेम पळयले आनी ते खाले. संतुष्टी तशे खातीर आमकां संतुष्टी जाय म्हळ्यार आमकां व्हड विशयान तो आमी संतुष्टी पळोवचे प्रयत्न करतात जाल्यार सान विशय बी आमकां केन्ना संतुष्टी दिता.
हांगा सांगितलं सांग. कृष्ण भावनांतू संतुष्टी कशी पावचे म्हणजे हांगा परीक्षित महाराजांना ते सुंदर तांगेले एक जीवनाची उदाहरणे आमकां दिल्या. तशी परीक्षित महाराजा शाप मेळता 7 दिवसा भितर तांगेले मृत्यू जाता म्हणून 7 दिवस तांणी कशी ताची वापर करता ते 7 दिवसाचे. सुखदेव गोस्वामी लेगे श्रीमद भागवत तांणी आयकता ती काही पिना ती काही खाय नाशी नीद नाशी 7 दिवस निरंतर बसून श्रीमद भागवत ऐकता ती. इतले नाही सुखदेव गोस्वामी सांगता असताना बी अशें नाही की परीक्षित महाराजा हांगा पसून जाले हे अध्याय जाले बेगीन राब हांव बेगीन खावंक येता म्हाका भूक लागल्या म्हाका थोडे उदक जाय तानी पिता नाही. सुखदेव गोस्वामी उरो थंय हजारो ऋषी मुनी थंय बशिल्ले आयकुच्या तांगेले सांगता कोणी ते 7 दिवस पासून काही खालना काही पिलना काही न्हिदना निरंतर जावन कृष्ण कथा ऐकता आशिल्ले. हे कशी हे येता हे संतुष्टी भक्ताल संगांत आशिल तेन्ना हे संतुष्टी मेळटा. हे संतुष्टी इतले मरे पावत की आमगे शारीरिक आवश्यकते बी आमी विसरून वतात. इतले एब्झॉर्ब जाता ती कृष्ण भावनांत कृष्ण कथांत. त्यानंतर दुष्यंतीच्या रमंतीच्या तेन्ना आमी इतले एब्झॉर्ब जाता ती तेन्ना आनंद तरी मेळू का आमकां. तो आनंद हे कसल आनंद मेळटा आमकां साधारण आनंद नाही परमानंद आमकां मेळटा. तेन्ना परीक्षित महाराजाक 7 दिवसापासून ताणें श्रीमद भागवत ऐकले खाय नाशी पी नाशी न्हीद नाशी निरंतर एकाग्र चित्त जावन ताणें ऐकले. ताका इतली संतुष्टी मेळ्ळी इतलो आनंद मेळ्ळी की 7 दिवस जाल तशी तागेले शापा अनुसार तक्षका दिवड येता आनी ताका चापता. तेन्ना बी ताका काही भय दिसना काही दुःख जायना काही बी निराश जायना जावन खुशी खुशी तो जीवन सोडता. म्हळ्यार म्हगे जीवन सार्थक जालें. हांव देवाले लीला आयकले देव कोण कितें म्हण आयकले देव आमगेले सांगती एक प्रत्येक जीवाल सांगती कितलो प्रीत करता म्हण आयकले म्हणून ते संतुष्टीन ते खुशीन आनंदान तो जीव सोडता. हे एक भक्ताले एक उद्देश हे जीवनाचे एक लक्ष्य अशी भगवद्गीतान बी सांगता कृष्ण की अंतकालेच्या मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम. अंतकालांत कोण मेगेल स्मरण करता तो मेगेलो येता. केन्ना अंतकालान केन्ना स्मरण करता ती ते आनंद आमकां मेळटा न्ही ते एक आध्यात्मिक आनंद. हे कसले भौतिक जे आनंद नाही ते आनंद केन्ना कमी जायना ते वाडता वता ते गोडी वाडता वता. भगवद्गीतांत हे बी सांगता ती ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाये भक्ती लता विजय. हे ब्रह्मांडात कितले की अनंत कोटी 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 जीव आसात. प्रत्येक जीव एक शरीर घेता त्यानंतर ते जीवन करता त्यानंतर दुसरं शरीर घेता केन्ना प्राण्याल शरीर आणतो केन्ना पक्ष्याल शरीर आणतो केन्ना मनशाल शरीर आणतो अशी विंगड विंगड प्रकाराचे शरीर घेता. त्यानंतर गुण 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 कडे कडे मनुष्य जीवनान येता. मनुष्य जीवनान आयले तेन्ना कसं आता तांतू कोण बी एक ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव कोण बी एक मनशाक 1000 लाख मनशांत एक मनशाक कोण भाग्यवान उरता ताका गुरु आनी कृष्णाले कृपे जाता अनुग्रह जाता. तेन्ना ताके भक्ती लता भक्ती ते बीज तागेले हृदयांत ते बीज हे जाता. केन्ना हे प्रभुपाद स्वामी सांगता ती हे बीज आमकां भक्तीचे बीज मेळ्ळे जायना ते भक्ती बीजाक आमी वाडोवका फ्रुक्टिफाय करता. कशें करचे चॅन्टिंग एंड हियरिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कशी एक सान बी आमी रोयता ती बी रोयता ते बी वयर येवका झाड जावका म्हण आसल्यार ताका उदक सूर्यप्रकाश खत आमी दिता ती तशीच आमी श्रवण करचे आणि हरिनाम घेवचे. हे बीजाक आमगेले भक्ती लता बीजाक आमकां पोषण दिता. केन्ना भक्ताल संघांत आमी श्रवण आनी कीर्तन करता ती हे भक्तीचे सान झाड जाता त्यानंतर लता म्हळ्यार एक वाल जाता
व्हड व्हड जात की आमगेली निरंतर कशी आमगेली भक्ती हे वाढता वता, तशी हे वत्ता वत्ता खंय वता ब्रह्म ज्योती पासून वता. हे भौतिक जगत ते छेदून ब्रह्म ज्योती वर वता. थंच्यान आध्यात्मिक जगत वचून थंय गोलोक वृंदावन वर पावता. थंय कृष्णाले चरणाचे आश्रय घेता म्हण हांगा सांगिल्लें आसा. हे चैतन्य चरितामृतांत तो मध्य लिहिलां तो भारी लायक करना हांगा ते त्याचे वर्णन केल्लें आसा. कशी एक जीव भक्ती एक बीज जावन मुखार एक लत जावन कशी भगवत प्रेम घेता थंय गोलोक वृंदावन वरे पावता म्हणून सांगिल्लें आसा. आता आम्ही ऐकले की षड ऐश्वर्य कृष्णाले गुण, कृष्णा लिले, कृष्णा रूप आम्ही ऐकू का म्हणून हेच एक पोषण भक्ती लताक बीजाक हेच एक पोषण भक्ताल संगान ते म्हणून श्रवण कीर्तन करचे. हे श्लोकांत आम्ही कसं शिकतात ते आमगे मन खाली दवरना. मत चित्ता कृष्ण म्हणताय मनान तू मक्क दवर तुगेल मनाक एंगेज कर मगेल स्मरण तू. एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. आम्ही मन खाली उरवे मन धावता थंय धावता हांग धावता ते धावता ना इतलं नेगेटिव्हिटी उरता नवे आनी कसले डिस्ट्रॅक्शन उरता. मन स्वतः उरता खंय म्हाका डिस्ट्रॅक्ट जावचे येता म्हणून तेच खातीर हे मन केन्ना खाली दवरनाका. ती खाली दवरली की पूरा गार्बेज येता. मटेरियल मटेरियल गार्बेज पूरा नक्क नाशील विचार येता. केन्ना कृष्ण तांत येता पूरा नक्क नाशील पूरा कृष्ण काण घाल. खातीर मत चित्ता सगळो दीस मनान तू कृष्णाले स्मरण दवरा. मत गता प्राण अशी यादनंतर तू कसं शिकले आणि म्हळ्यार आमगेले तू कसं स्किल्स असा कसं इंटेलिजन्स असा आमगेल्यान तू कसन कोणाक बरे कसं सिंग करचा कळटा नवे कोणाक कसले एक बरे भाश कळटा उल्लोचे स्किल्स असा बरे कन लेक्चर दिवचे प्रचार करचे सिंग करचा कळटा कीर्तन करा कृष्ण देवा कृष्णाल भजन सांगा. तशी आमगेल कसं स्किल्स असा कृष्णाल सेवेन तू आम्ही लावता. तदनंतर मेन म्हळ्यार भक्ताले संग आम्ही भक्तींत कसले शिकता ती आणि भक्तींत बरी शिकले जाणा ते मेंटेन करचे बी इम्पॉर्टंट आणि तांचो प्रोग्रेस जावची बी इम्पॉर्टंट. हे जाव का म्हण आसल्यार भक्ताल संग अगदी इम्पॉर्टंट. भक्तीचे रक्षण करचे बी आमगेले आवश्यकता आसा. म्हळ्यार हे डिस्ट्रॅक्शन केन्ना बी येवचे शक्य आसा केन्ना बी आमकां अशी दिवचे शक्य आसा अरे हे जप करून काही जाचना आणि नवे म्हाका टायम मेळना तर सोड हे जावची न्ही. हे वेळ मस्त दूर ना आयच्या कलान तो आता इतलं हे हांग एक्सटर्नली इतलं डिस्टर्बन्स इतलं हे येता आसा ती माइंड डिस्ट्रॅक्ट जावच्यान तो वेळ नाका. तेच खातीर भक्तीचे रक्षण भक्ती लता बीजाचे रक्षण आहे. कशी एक सान झाड रोयल्यार कशी म्युन्सिपाल्टीचे येवन ताका फेन्स घालता ती आणि कसं घालता ती खंय एक खंयचे एक प्राणी येवन ताजे पाय दवरून ताजेर हे करचे ना नवे खंयचे एक पक्षी येवन ते तुटून उडोवचे ना रक्षण करतात. तशीच आम्ही भक्तीचे रक्षण करतो. ताचे खातीर आमकां भक्ताले संग आवश्यकता आसा. तर आम्ही कसं बी आयकता ती बोधयंत परस्पर कसं बी आयकता ती ते दुसरे वचून सांगता भले आमगेले फॅमिली मेंबर उरो नवे आनी आमगेले कोणे नेबर उरो कोणाक बी उरो आम्ही आयकता ती सांग का अशें आम्ही कृष्ण घेतले आमगेले जिवनांत आमकां कृष्ण मेळ्ळे आम्ही दुसऱ्याक बी दिवता. तदनंतर आमगेले सिन्सियरिटी आमगेले श्रद्धे आमगेले एक विश्वास आमगेले एक डेडिकेशन आम्ही दुसऱ्यांक बी इन्स्पायर करता. आम्ही भक्तींत येता ती आमकां एक भक्त जाल्यार आमगेले एक जबाबदारी जाता. आम्ही कसले एक आम्ही लेवला पावल नंतर आम्ही जप करता ती आम्ही कसन बी करता ती भक्तींत लोक बी आमकां ऑब्जर्व करता ती पळय आनी भक्त आनी पळय हरे कृष्णाचे म्हणून आम्ही हांगा नाम लावन वता ती कंठी माळ घालून वता ती पण आमगेले बिहेवियर बी थंय समूर ना जाल्यार लोकांक भक्तींत बी विश्वास येना कडेन. तेच खातीर आमगेले बिहेवियरान आमगेले सदाचारान आमगेले व्यवहारान आमगेले डेडिकेशन सिन्सियरिटी लोकांक दाखोवका आम्ही आणि तांकां बी भक्तींत विश्वास हाडटा तांकां इन्स्पायर करता. तदनंतर आम्ही शिकले डोंट ट्राय टू फाइंड सॅटिस्फॅक्शन इन थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड. थिंग्स मे चेंज सिच्युएशन मे चेंज आमगेले खंयचे वस्तू चेंज जातले आमगेले खंयचे सिच्युएशन चेंज जातले जाल्यार आमी केन्ना कृष्णा संगती कनेक्टेड उरले आमी खंयचे सिच्युएशन आयले आमी आमगेले कॉन्शियसनेस फिक्स दवर
त्यानंतर आणि हे कृष्ण भावना एक हॅपी एक्सपिरियन्स आम्ही करूया. अशी नाही की अरे चॅन्टिंग करचे एक सोळ माळ करचे म्हळ्यार जिवार येता अशी उरचे ना. आम्ही तांगेल्यान तो रस हाडोंक घेवक, तांगेल्यान तो इंटरेस्ट आम्ही वाडोवंक घेवका ना. मेक युअर कृष्ण भक्ती हॅपी एक्सपिरियन्स. आमगेल जप जावं, आमगेल सेव जावं, एक हॅपी एक्सपिरियन्स आमकां उरता. तसं लेका भक्ती इज ऑल अबाउट प्लीजिंग कृष्ण. भक्ती म्हळ्यार कसं न्ही हा एक तरेन आमकां शुद्ध जावप आसा, आमकां देवाल प्रेम घेवचें आसा, भगवत धामा वचचें आसा, ते एक सायडान. जाल्यार ताचे मुख्य उद्देश कसले, कृष्णाक आमी प्रसन्न करप. देवा प्रसन्न केले मात्र हे उठू जाता न्ही. पयले वस्तू म्हळ्यार आमी कृष्णाक भगवंताक प्रसन्न करप. आमी केन्ना अशी भक्ताल संघांत येवन कशी आमगेली भक्ती एकाग्र चित्त जावन आमी करता ती आमी आयकता ती. कथयंतश्च माम नित्य बोधयंत परस्पर हे सगळे आमी केन्ना करता ती, तेन्ना आमकां हे पुरो कंडिशन्स भक्तीन तो हे कंडिशन्स आसा ती म्हण दिसना आमकां. अरे अशी करता अशी कर न्ही, आमकां नॅचरली जावन येता. जप करच्या बी तशीच आमी सोळ माळणे आनीक करया म्हण दिसता. भक्तीन कसं बी करता ती आमकां पुरा नॅचरल जावन येता. तरी भक्ती म्हळ्यार भक्ती म्हणल्यार एक सोर्स ऑफ हॅपीनेस जाता आमगे लायफान. तो एक हॅपी एक्सपिरियन्स जाता. अशी हे मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयंत परस्पर कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. सॉरी अगेन लेट झाले. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. बट इतले सुलभेर तुम्ही आमकां एक डेली लायफांत एक आमगेले दिना एक जिवनांत कशी कृष्णाक केंद्र बिंदू तुम्ही म्हणला करचे. आणि आतांचे कालांत कोणा केन्ना एक दीस दिसता कितले रुटीन देवाये काम घरा काम शिरडू हे ते म्हण जाल्यार तुम्ही कशी ते पुरा आमगेल मन कंट्रोल करता म्हण तुम्ही आमकां सुलभेर कशी करता आणि कशी भक्तजना ओटूची हाऊ वी कॅन इन्क्रीज आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हण तुम्ही चंद कोण आमकां सांगला. पुरा आमकां रिलेट करूयात तशी मस्त आयकून आमकां सांगला ताका मस्त मस्त धन्यवाद. हांव भागवत कोंकणी टीम तर्फे ना पुरा भक्तवृंद तांगेल तर्फे ना हांव तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. आणि तुमगेल सेवा इशीच आमी मस्त तुमगेले डिस्कोर्सेस आमकां आयकूंक अवकाश मेळटा म्हणून देवाक विचारून घेता. आनीक देवाले आमकां मेळटा म्हणून आशीर्वाद मेळटा म्हणून हांव प्रार्थना करता. हरे कृष्णा. आतां हांव कोणाक क्वेश्चन निंगू आसले जाल्यार वगी निंगूयात, नाजाल्यार हांव अनाउन्समेंटा वता.